क्रिस्त ते मोकाळ बाबा बहिणीनो, एक संन्यासी आलेल्या गावांत न्हंय तडीर आजच्या एका रुखामळांत बसून तो मागणे करतलो. त्या वेळार न्हंयत आवरू चडलें. उदक वयर वयर येवंक आरंभ जालें. उदक वयर वयर येवंक प्रारंभ जालें. या संदर्भार ताची दिश्ट न्हंय तडीक गेली. एक इसू स्कॉर्पियन जीवन आणि तशेंच मरणामध्ये उलटतालें. एका रुखाच्या पांट्याक संपडलेलो आणि वाळे उदक ताका बुडोवचे प्रयत्न करन आसलो. हे पळयल्ले संन्यासीक वगे बसूंक साध्य जावना. त्या इचूक मरणाच्या पासवांतलो तुटोंक आणि सुटोंक जाय म्हणून लागीं तो वेता. ताची आशा जावन नासली आणि धरूंक हाता लागीं व्हरता आसतना इतू आसाक साबोनूक येता. परत हाता लागीं व्हरता आसतना परत तशेंच घडटा. हर एक फावटी तो स्वामीजी कितें करता, हात लागीं व्हरता आसतना इसू सापचे प्रयत्न करता. पूण स्वामीजी ताचे प्रयत्न रावयना. हे पळयल्लो तेले भाशा जावचो एक व्यक्ती स्वामीजी लागीं विचारता. तो इसू ताका साबूंक पळयता आनी तूं ताका बचाव करूंक येताय गे. तुजी तकली पिरवल्या गे. तुका कितें जालां म्हणून सवाल करता आसतना तो जवाब दिता. इसूचो स्वभाव आणि गुण सापचेंच, पूण म्हजो स्वभाव बचाव करचे. म्हजो स्वभाव बरें करचें, जीव राखचे. इसूचो स्वभाव सापचो म्हणलो स्वभाव जावन आसा आनी तो बदलूंक साध्य ना. पूण मनशाचो स्वभाव बदलूंक साध्य आसा. मोगाचेनो, आमचे दुस्मान आमचे वयर राग करतात, आमकां द्वेष दितात, आमकां इजा कश्ट दितात. तो स्वभाव जावन आसा. पूण क्रिस्तांव जाल्ल्यान आमी दुस्मानाचो आमी मोग करूंक जाय. जेजू क्रिस्तान दुस्मानाचो मोग केलो आनी तांकां बक्षिल्लें, तांकां सांबाळलें. आमी पळयताव दावीद राय पयल्या सामुएलच्या ग्रंथांत अध्याय 26 वाक्य 2 तावन 7 तावन 9 वळी म्हणसर आमी आयकताव. साऊल राय दाविदाचो विपरीत मोग करतलो. तो बरेपण आशेतलो. ताका आपल्या पुता सारको तो पळयतलो. पूण दीस वेता वेता आसता दावीद लोकां मोगाळ आनी नांवाटीक जावन आयलो. हे साऊल रायाक सोसूंक जालें ना. दाविदाचेर तो मोसरान तो भरलो आनी ताका लागड करूंक योजन करता. जो स्वभाव सोदून तो आसता. हे दाविदाक ही खळीत जाता. पूण दावीद रागार जायना. साऊलाक जिवेशी मातसो अवकाश सयत दाविदाक लागता. पूण हे दावीद काम करूंक वचना. दावीद म्हणटा, सर्वेस्पराक साऊलाक आज म्हज्या हातांतलो घालो. पूण सर्वेस्पराच्या अभिशक्तेर हांवें हात उबारलो ना. आपल्या दुस्मनाचे जिवेशी मारलो. अवकाश आसलेली तो अवकाश उपाय करिनासतना दावीद आपले नीतिवंतपण आनी तशेंच विश्वासीपण तो दाखयता. तशेंच आमी पळयताव सांत पौलून कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत सांगता, जशें उमेदावन केल्ल्या मनशा सारखें आमकां आसा, तशें सर्गींतावन आयिल्ल्यांची सारखें आमकां आसा. आमी हे भुमीचे आदाम परी धुळीचे आनी आमकां रचल्यात. पूण आमी सर्गांतावन आयिल्ल्या मनशा परी जावन आसा. कित्याक आमकां पवित्रस्थाना मुखांतर आमकां जेजूचे शिष्य जावन आमकां ताणें विंचला. सर्गीचे आमी नागरीक आमी जाल्यात. आमी संवसारी सैम सांडून दुस्मानकाय दवरूंक नजो. दुस्मानकाचो आमी द्वेष करूंक नजो. तांकां वायट करूंक प्रेरण आमी दिवंक नजो. पगार
आमचे ते देव सैम आसल्यान आमी दुस्मनाचो मोग करूंक जाय. तांकां बरें करूंक जाय. तांचे पासत आमी मागोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तशेंच मोगचेनो सां ಲೂಕಾಸ್ ವಾಂಜೆಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 27 ತಾನ್ 28 ಒಳಿ ಮನಸ್ಸರ ಆಮೆ ಐಕತಾವು तुम्ही दुस्मानाचो मोग करा द्वेष दितल्यांक बरें करा तुमकां शिरपतल्यांक आशीर्वाद दिया आणि तुमची निंदा करतल्यांक पासून मागा सां लूकासो वांजेल आमकां व्हड पंतवण दिता तुम्ही दुस्मनाचो मोग करूंक जाय लव युअर एनिमीज तुमकां द्वेष दितल्यांक तुम्ही बरें करा तुमकां शिरपतल्यांक आशीर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्या पासून तुम्ही मागा आमच्या जिविताचो शेवट जावन आसा आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देवाचो मोग करचो देवाचो मोग करूंक जाय तर आमी हरेकल्याचो मोग करचो वर्तो जावन आसा तुज्या पेल्याचो तूं मोग कर देवाचो मोग पेल्याचो मोग करच्यांत आटापून आसा जर तर तूं पेल्याचो तूं मोग करताय तर खंडीत जावन तूं देवाचो मोग करताय म्हणून सांगेत कित्याक सोम्यान सांगला तुजो मोग करताय तशें तूं एकामेकाचो मोग कर म्हणून आणि देवाचो मोग त्या पेल्याच्या मोगाच्या संपूर्णत आटापून आसा जर तर तूं दुस्मनाचो तूं मोग करताय तर खंडीत जावन ताका बरें करताय तर तांकां आशीर्वाद करताय तर तांकां बरें मागताय तर खंडीत जावन तूं देवाचो मोग करताय म्हणून अर्थ मोगाचो न्हू हेरांनी आमकां वायट केल्ल्या वेळार आमकां बरेंपण घेनासतना दयाळाय दाखोवंक जाय एका पेल्याक मारतल्यांक दुसरोय पोलो दाखोवंक जाय तुजो शेलो खान व्हरतल्यांक तुजो दगलोय व्हरूंक सोडूंक जाय हेरांक दित आसतना पावटी घेवची आशा पाटी घेवची आशा तुवें दिवंक जाय सां लूकास वांजेल म्हणटा जाचे कडचे पाटी मेळटले पूण बरवसो आसा तांकां मात्र उणें दिल्यार तांतू कितें पूण मेळत मोगाचनो तुजे लागीं विसारतल्या हरेकल्यांक दी तुजें मन कितेंच ना कोणें काण वरीत जाल्यार ताचे लागचें फाटी विसारे नाका हेरांनी आमचे लागीं दुस्मानकाय दवरूंक नजो पूण आमी अपेक्षीत हांव तर आमी कशें हेरां लागीं दुस्मानकाय दवरची वांजेल सांगता हेरांनी तुमचे थंय कशें चलोंक जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला दुस्मान थंय दयाळे दाखोवची भोव गरजेचें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार सोम्या सांगला जसो तुमचो बाप दयाळ गे तशें तुमी जाया दयाळ दुस्मनाचो मोग केल्ले वरीं आमकां बरो प्रतिफळ आसा सोम्यान सांगला बरत्या मापान दांबून हलोवन बरोवन उमथून मेजून दितात तशें त्याच मापान पाटी मेजून तुमकां दितले कितल्या मापान आमी आमच्या दुस्मनाचो मोग करता त्याच मापान आमचे दुस्मान आमचो मोग करतले म्हणजे आमकां कोणूच दुस्मान आसचे नात सामान्य जावन मनशा सैब संवसारी दिश्टीन दुस्मना मोग करचें बरें करचें केवळ एक सोपन मात मोगाळ भावना आनी भयणीनो पूण दुस्मन आमचे मुखार आयल्यार आमचे दोळे तांकां पळोवंक आशेना आमची कूड लागीं सरूंक आशेना पगार पयस रावंक दुसरेच वाटेन वचोंक कशें व्हरता तर दुस्मनाचो मोग करचो तरी कशें मोगाचें न्हू आमचो जेजू क्रिस्त या संवसारी तो आयलो दुस्मनाचो मोग ताणें केलो आनी ताणें म्हळें बापाच भक्तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेनात लूकास वांजेल अध्याय 23 वाक्य 34 जेजू ताच्या दुस्मनाक बक्षुच्या मुखांतर ताचो मोग व्यक्त केला आमी पळयता दाखल्याक सांगचे तर दुखेल्यांचो द्वेशिल्यांचो जायत्यांनी मोग केला 1981 इस्वेंत मोहम्मद अली आगाका व्यक्तीन गुळो मारन विशेष रितीन गायलो पण भागसैबान 1983 इस्वेंत त्या व्यक्तीक पेडकरचे कथे जैलाक तो वेता आणि तो कुमसाक तो जाता आणि ताका बक्षिता सिस्टर राणी मोरयेची बहीण हांवें दुस्मनाचो मोग करच्यांत विशेष आदर्श सिस्टर राणी मरियाक 1995 इस्वेंत समोदर सिंग
म्हणल्यार ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಾಡಿ ಪುಂಟಿ ಕೋಸಾವನು ಜೀವಿಸಿ ಮಾರ್ಲೆ ते व्यक्तीक 2003 इस्वेंत राणी मारिया ची बहीण आवय जैलांत असलेल्या कुणीगाराक मेळोंक येतात आणि ताका बक्षिताच ताच्या आतांचो उमो घेतात. सामान्य जावन आपले दुयेची कुणी केल्ल्या व्यक्तीक बक्षूंक शकता तर आमकां साथ दिना गे. खंडीत जावन मोगाचें आमकां साथ आसा. ह्या दिसांनी आमी पळयता आमी दुस्मानचो आमी मोग करूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत सांगता तुमचो मोग करतल्यांचो मात तुमी मोग करचो जाल्यार तांदूळ आमकां कितें पूण मेळत. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करत न्हय. आमी हेरांचो आमी मोग करूंक जाय. भले की दुस्मानाचो मोग करचें अति गरजेचें जावन आसा. राग रावल्या व्यक्तीक तकलेंत पडापड चिल्ला संगतीक राग येवचो सारकी नीर पडनासतना आसचे मानसीक पिड्यार म्हणजे सर्वे सामान्य दुस्मना मोग केले वरवीं आमकां समाधान लाभता. दिव्यवाणी